बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जल्म दिवस आचरण करतल्यांची नावां ग्रेटा डिसिल्वा शारजा, अवित रोविन डिकोस्टा मूडबिद्री, डेलिया फर्नांडीस बँगलोर हांकां आमी जल्माचे शुभाशय मागता. देवाचे मिसनार आशिर्वादांचेर मागता. गांधी आमकां विसारला. फ्लाविया सीमा अब्रेयो पलडकतांव, जुविटा आनी याडली मोंतेरो काटीपडला, ऑलिवर डेसा आनी कुटुंब शंकरपुरा, जॉन रॉड्रिगस आनी कुटुंब कलामुणकूर, विलियम पिरेरा सा जुजेवाजाच्या मनाक निड्डोडी तावन, संदेश सा जुजेवाजाच्या मनाक बचप्यां तावन, तशेंच अनिशा मतायास मँगलोर तावन हांचे सवे सान जाकोबाच्या मनाक जेकॉब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा मुल्की, जानेट डिसोजा टोकियो, रेमेजियस फुटाडो ब्रह्मावर, निशा मतायस मुक्का, शालिनी वॉल्टर सिक्वेरा किनिगोळी, क्लेओन डिसोजा सुरतकाल, क्लेमेंट लोबो मागुंडी, वीरा लोबो चोडुकट्टे मियार जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक तशेंच दैवीक आकृतीच्या मनाक जसिंता डिसोजा थाने हांचे सवे आमी उपकार करीत आसतना प्रत्येक त्या सवां खातीर मागता. निशेल बान्स फॉर गुड लायफ पार्टनर, मरिया लोबो मूडबिद्री, डोना पाउल मचादो सुभाष नगर, तशेंच लुसी मिरांदा मुंबय सेफ जर्नी, विन्सन क्वाड्रस प्रत्येक त्या सवां खातीर पांबुरतावन, स्मिता कोरेया रिनल कोरेयाच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर, जोसेफ टेलिस बऱ्या भलायके खातीर बाळे होन लढतावन, आयवन लोबो सेफ जर्नी बऱ्या पैना खातीर, तशेंच सुमित्रा प्रत्येक त्या सवां खातीर हाणे हाडली बार कुर्तावन हांचे सवे आमची त्या सवां मागणी सुमयाक भेटयत आसतना देवान दिजल्ल्यान स्वामी उडास करता. मेरी लोबो, विल्फ्रेड लुईस डिसोजा आनी कुटुंब, थॉमस आनी रमेश मथायस संतकट्टे, जुलियाना पिंटो मुदरंगडी, जेम्स आनी जुलियाना मेनेजेस वालेन्सिया, कुटुंबान सल्लेना बसो जोसेफिन मस्करेनस शिरवा, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी बेनेडिक्ट पीटर रोड्रिगस माजगांव, नवीन मेनेजेस मैंगलोर, तेरेसा डिसोजा उर्वा, क्रिस्टिन डिसोजा सुरतकल, विल्मा डिसोजा वालेंशिया, थर्ड डेथ एनिवर्सरी देवदीन रेमेदिया डिसिल्वा हांगकांग, 14th डेथ एनिवर्सरी निकोलस सरावो मुंबई, लिली सेवरिन पिरेरा कुलशेखर, फ्लोरेंस फर्नांडिस कुलशेखर, आविड डिसोजा 16 महिन्याचो उडास नवी मुंबई, एल्विस पास्कल आनी एलिजा मोंतेरो उद्यावर, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी देवदीन कॉसेस रेमेदिया डिसोजा मुंदरंगडी हांचे सवे देवदीन फेलिक्स डिसोजा तन्नीर बावी, निखिल सल्डाना बैंगलोर, तेरेसा सिक्वेरा बेंदूर कुटुंबान सल्लेल्यां पसोतू जुविटा आनी याडली मोंतेरो काटीपडतावन, देवदीन अल्फोन्स कॉर्नेलियो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी शंकरपुरतावन, तशेंच कुटुंबान सल्लेल्यां खातीर आयवन फर्नांडीस संतकट्टे ह्या त्या सवां सुवे आमची त्या सवां सुमयाक भेटोवन मेसाच्या बलिदान भक्ती परी आमी वांटो घेवया. उबी रावया. प्रवेश किताक आमी तयार जावया. दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका आमी वंदिता, महिमा तुजी सदांच गाता, काळजांत दिन वाजता. दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका आमी वंदिता, महिमा तुजी सदांच गाता, काळजांत दिन वाजता. मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एक वोदायताय, दैवीक तुज्या बळान
सौम्या जिवीत तुला भयताय तळपारांच्या सर्वेस परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता सेवेच्या स्पिरिटान सौम्या काळजा आमची पेटय मोवाळ तुझ्या मोगान सौम्या जिणी आमची नेटय दळपारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता दळपरांच्या सर्वेस्पराक काळजांत दिन वासून हें पवित्र बलिदान आतां आमी भेटया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सभय आसो. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो रॉबर्ट फ्रॉस्ट म्हूण नांवाचो एक कवी आपल्या एका कवनांत अशें बरयता I saw two roads diverging in the woods and I chose the less travelled one and that made all the difference. म्हज्या मुखार दोन रस्ते वेचे हांवें पळयले आनी उणें चलोवन गेल्लो तो रस्तो हांवें विसलो आनी तेंच म्हज्या जिवितांत परिवर्तनाक नवेपणाक कारण जावंक पावलें. मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या जिवितांत आमकां विसवण करूंक आसा आनी विसवण आमी करता आसतना खंयच्या संगतीक आमी खरेपणी आद्य त्या दिजय म्हणल्या विशयांत आमी समजून विसवण करची भोव गरजेची आनी तेंच आज आयची देवस्तुती आयच्या दिसाची वाचपां आमकां सारके समजून दितात. खरी विसवण आमच्या जिवितांत कसली जायजय म्हूण आयचें देवाचें उतर आमकां समजून दिता आसतना तें उतर आमी स्विकार करूंक त्या संदेशा प्रमाणे आमी जिवच्याक आज प्रत्येक जावन ह्या पवित्र बलिदाना वेळार देवाचो आदार मागया आनी बरे निर्धार आमच्या जिवितांत करूंक बरी विसवण आमच्या जिवितांत करूंक आमकां देवान दिल्ल्या सर कृपे देण्या पासून आदारा पासून ताका आमी ह्या बलिदानांत अर्गां पटोवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन पेटोवच्याक पातकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी मागया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगीन सदां संवपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर.
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती राजा इष्टा संसारी सर्वेस पौरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता यावची काकूट तू बापाच्या भुजब्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa, eklos tu pavitra, eklos tu Ishvar, eklos tu Parameshwar. Amen, 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 Amen. प्रार्थूया. देवा तुजेर पात्येतेल्यांक तूं सांबाळताय तुजे विनय कितेंच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना अदीक अदीक तुजी खाकूळ आमकां दाखय आनी आतां सावन आमचें काळी सदां काळ बाळतेल्या देण्याचे दवरच्याक सरतल्या वस्तू सो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां तूं चलोवन व्हर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप गिबियोनांत सरेस्पोर सलमोंक राती एका स्वप्नांत दिश्टीक पडलो. देवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सरेस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकांक म्हज्या बापूय दाविदाच्या सुवातेर राय केल्याय पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेले पर्जे मदें तुजो सेवक आसा ही पर्जा इतली व्हड आसा की ती मेजूं वा आटाबूंक जायना. तुज्या पर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. नांतर येदें व्हड पर्जेक चलोवन व्हरूंक कोण सकात. सलमोन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवालें देखून देवान ताका जाप दिली तुवें तुजे पासो तो लांब भावक वा ग्रेस गाय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागूंक नाय. बगार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागल्लें तें दितालो. हांव तुका इतले बुदवन गाय आनी जाणवायेन भरलेलें कालीज दितालो की तुका समासाम आजून कोणूच आसलो ना या आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचें उतार हें देवाचे वडोपकार. तुझ्या उपदेशाचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या
कितलो मोग करता. तुझे उतर पाळचे म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. असो हांवें निर्धार केला सर्वेस पोरा. तुज्या तोंडांत हांव येता ती नियमां. म्हाका रुपयांनी भांगारा प्रासड मोला दी. तुझ्या उपादेसांचो सर्वेस पोरा. हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या साकराक बसयल्या त्या परमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. कणवलयेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वांचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजी दादोसकार. तुझ्या उपादेसांचो सर्वेस पोरा. हांव कितलो मोग करता. देखून सापूड भांगारा प्रासड तुज्या उपादेसाचो मोग हांव करता. वय तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलताना सर्तराच्यो फोटकिऱ्यो वाटो हांव कांटलता. तुझ्या उपादेसांचो सर्वेस पोरा. हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेसांचो सर्वेस पोरा. हांव कितलो मोग करता. सांत पावलून रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. ह्या शिवाय आपणसो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरान आपल्या पुतान मालगुडो पूत जायचे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पसत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेन भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू लोकां जोम्या लागीं म्हणालो, सर्गीचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरले एका दिलव्या परी. कोण एकल्याक ते मेळटा आनी तो परत्यान ते लिपयता. उपरांत संतोषान वचोन तो आपले आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचें राज म्हळ्यार बारी मोतयां सोदून वेतेल्या एका सावकारा बरें. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस. तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून ते मोती तो मोलाक घेता. देवाचें
उतर है वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, बोवादलें एक गीत आज म्हाका उडास आयलें. तुमी आयकलां जावंक पुरो हें गीत मनशा जिविताच्या शेवटा विशांत एक गीत. ह्या गितांत अशें सांगलां, खंयसर थावन तूं आयिल्लोय, कोणे तुका रसलो, चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय, चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय. खंय थावन तूं आयिल्लोय, कोणे तुका रसलो हें तूं चिंतून पळय म्हणून थंयसर सांगलां. आयचो हो दीस आमच्या जिविताचेर एक नदर घालून आमच्या जिविताच्या शेवटा विशांत चिंतूंक एक व्हडलो अवकाश जावन आसा. कित्याक म्हणून थंयसर त्या गितान मुखार सांगलां, कितली तुजी जाणवाय, कसली तुजी सोभाय, कितलो तुजो आधाय, कोणाक तुजी ग्रेस्तकाय. कित्याक ही लढाय, कसली तुजी बडाय, कित्याक ही सरबराय, कोणाक हे सर जाय. सबार सवालां सवालां मोगाचे भाव भयणीनो ह्या गितान गेल्यांत, कसली तुजी ती जन्वाय, कसली तुजी ती सोबाय, कसली तुजी सरबराय, कसलो तुजो आधाय, कसली तुजी ग्रेस्तकाय, कोणाक हें सर जाय. आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर मोगाचे भाव भयणीनो ह्या संगती विशयांत आमकां इल्लें गुडायन चिंतूंक उलो दिता आसतना म्हाका उडास येता गॅब्रियल मार्सेल म्हणल्या एका तत्वज्ञानीन फिलॉसॉफर ताणें सांगली ती उतरां. तो म्हणटा, वेन यू नो वेर यू कम फ्रॉम अँड वेर यू आर गोईंग, यू वील फायंड युअर लायफ वर्थ लिव्हिंग म्हणून. खंय थावन तूं आयलाय आनी खंयसर तुका वचोंक आसा हें तूं जाणा जशी जाल्यार खरेंच तुजें जिवीत तूं सार्थक करताय. मोगाचे भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आज साबार लोक जियोन आसा हें सत समजनासतना जियेता आनी त्या देखून आपलें जिवीत सार्थक करूंक संपूर्ण करूंक चलवता. आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर आमकां स्वस्थ रितीन समजून दिता खंयच्या संगतीक आमच्या जिवितांत आमी आद्यता दिसय की म्हणून. आद्यता म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी प्रायोरिटीज म्हणटा. आद्यता खंयच्या संगतीक आमच्या जिवितांत भोव गरजेची आमी दिसय. आनी जर तर ती आद्यता आमी दिना जाल्यार कितें जाता. सबार जिवितांत प्रायोरिटीज कितें आसा, आद्यता आसा ती मिसप्लेस जावन आसता. मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज म्हणटा. म्हणजे आमच्या जिवितांत प्रमुख संगती आसात, इम्पॉर्टंट म्हणटा आमी प्रमुख, मोर इम्पॉर्टंट संगती आसात, इल्ले चड प्रमुख संगती आसात आनी अदीक रितीन प्रमुख आसात, मोस्ट इम्पॉर्टंट संगती आसात. इम्पॉर्टंट आसा, मोर इम्पॉर्टंट आसा, मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा. आनी खंयचे इम्पॉर्टंट, खंयचे मोर इम्पॉर्टंट आनी खंयचे मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हूण आमी समजल्यार मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक आमी सडीत मापान आद्यता दिसय ते आमी विसरूंक शकता. द मोस्ट इम्पॉर्टंट आमच्या जिवितांत पयले आद्यता दिवचे संगती जावन आसात. ताच्या बदलाक आमी काल इम्पॉर्टंट या मोर इम्पॉर्टंट विसले जाल्यार मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आमी चलवता. आनी ह्या दिशेन आमी आज समजून घेवच्याक आमकां 3 बऱ्यांतले बरे दृश्टांत मेळ्ळ्यात आयच्या देवाच्या उतरांत. 3 दृश्टांत आमच्या दोळ्या मुखार आसात आनी पयल्यान पयले आमी आयकले जावन आसा. पयला वाचपाक हांव साल्मावरायाचे ते दृश्टांत. साल्मावराया लागीं देवान विचारलें कितें तुका जाय तें तूं माग म्हणून. देवान आमचे लागीं कितें जाय म्हूण विचारता आसतना खंयच्या संगतीक आमी आद्यता दिता त्या संगती खंडी जावन आमी देवा लागीं मागता.
जर तुझ्या जिवितांत तुझ्या भलायकेची आद्य येता जाल्यार तूं देवा लागीं म्हाका बरी भलायकी दी म्हूण मागताय. जर तुझ्या जिवितांत नांव पदवी अधिकार ग्रेस काय जोडी जे म्हूण तूं तसल्या संगतीक तूं आद्यता दिताय जाल्यार खंडीत जावन तें तूं देवा लागीं मागताय. तुज्या जिवितांत तुका सबार दुस्मान आसा त्या दुस्मानाचो नाश जाय जे म्हूण ती तुज्या जिविताची आद्यता जाल्यार ती तूं देवा लागीं मागताय. आनी सालमावरायन मोगाच्या भाव भयणीनो कितें मागलें देवा लागीं, ताच्या जिविताची आद्यता कितें आसली, प्रामुख्यता खंयच्या संगतीक ताणें दिली हें आमी आज समजता. हांव त्या पयल्या वाचपांत हांव परतून आमी आयकुया देवाचें उतर. रायाचे पयलो ग्रंथ 3 अवस्वर 9 वळींत हांव 10 वळ आमी वाचया. 1 Kings chapter 3 verse 9 to 10. तुज्या परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. तुज्या सेवकाक गरज आसली जाणवाय दी. कसली जाणवाय? खंयची जाणवाय न्ही. तुवें म्हाका ह्या परजेचेर राज चलोवंक दिलाय. हांव योग्य न्ही पूण बऱ्या रितीन तांचेर राज चलय जाय तर बऱ्या आनी वायटा मदें असो फरक समजून घेवंक, तांचे ते न्याय नितीन हांवें वर्तन करूंक, कितें तुजी खुशी जावन आसा त्या खुशे प्रमाणे हांवें म्हज्या जिवितांत निर्धार करूंक ती सर्गींची जाणवाय म्हाका दी म्हणून तो मागता. आनी म्हाका न्हू देव ती जाणवाय ताका दिता मात्र न्ही, त्या जाणवाय सुवें सक्कट कितें गरजेचें तो फावो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कितें देव आमच्या जिवितांत दिवंक आशेता म्हाका न्हू तें आमी मागिल्ल्या वेळार त्या देना सवें देव आमकां सक्कट फावो करता. रोमाघरांत बरयलें पत्र आमी वाचलें जाल्यार 8 अवस्वर 30 आनी 2 वळ आमकां सांगता. रोमन्स चॅप्टर 8 verse 32. देवान विसरल्या विरोध पिर्याद हाडटलो कोण, ती नितीवंत म्हूण देवूच पैसल दिता. रोमांत बरयलें पत्र 8 अवस्वर 30 आनी 2 वळ. रोमन्स आपल्या काश्या पुताक सयत आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरी नासता बाकी दवरी नासतना आमा सुमेस्त पसोत आमा समेस्त पसत ताका सोंड दिलो देव. सोड दिल्लो तो देव आपल्या पुताच्या आपल्या पुताच्या या देण्या सवे ह्या देण्या सोवे हेर सगळे आमकां हे सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावात. कसो रावात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the हालेलुया. Hallelujah. मगाच्या भाव भयणीनो देवान आपल्या खाशा एकल्याच पुताक सयत बाकी दवरनासतना आमच्या खातीर दिला आसता त्या पुताच्या देण्या सोवे हेर सकट आमकां दिन आसतना तो कसो रावात. सलमावराय मगाच्या भाव भयणीनो हें समजून घेतिल्लो देव सशक्तिवंत बळवंत ताचे विने कितें साथ दिना जिवंक साथ दिना आनी त्या खातीर तो आशेता तीच दैवीक जाणवाय. ह्या संवसारांत मगाच्या भाव भयणीनो सबार जण त्या दैवीक जाणवायेक आशेवच्या बदलाक संवसाराच्याच संगतीक आशेवन आपलो जिवीत नासाक व्हरतात. आनी जेजू आमकां ह्या विशयान स्वस्थ एक सत्राय दिवन म्हणटा. मार्काचो वांजेल आमी काडलो जाल्यार 12 अवस्वर 20 आनी 34 वळ आमकां सांगता. मार्क चॅप्टर 12 verse 24. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जेजू जाप दिवन म्हणालो, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाच्या सामर्थ्य विशयन कळीत ना, देवाच्या सामर्थ्य विशयन ती तुमकां कळीत ना, देखूनच तुमी पटवून पडल्यात न्ही. देखूनच तुम्ही फटवून पडल्यात. आज मगाच्या न्हू कितलेशे जाण ह्या संवसारांत फटवून पडतात. देवाच्या सामर्थ्य विशयान तांकां कळीत ना आनी देवाच्या त्या उतराची जणवाय तांकां नासता आसतना मगाच्या न्हू सबार जण फटवून पडतात. आनी ह्या खातीर आमी ती दैवीक जाणवाय खातीर मागासय. हर एकल्या आमकां न्हू ती दैवीक जाणवाय गरज आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी सारकी आद्यता दिवच्या पासत. आनी आज दुसरें मगाचें न्हू आमी आयकलें आनी एक दृश्टांत आमच्या दोळ्या मुखार जेजू नुस्तें उरली वांजेलांत. जेजू आमकां सांगता एका दिरवें जोडच्याक शेत मोलाक घेवच्या एका शेतकारी विशयांत. दिरवें आसलें तें कळी जाता आसतना तो आपलें आस्त बुदीक सगळें विकूंक तयार जाता आनी तें शेत मोलाक घेता. ती वपार जेजून आमकां सांगिल्लें आमी आयकुया. मातेवाचो वांजेल 13 अवस्वर 40 आनी 34 वळ. मॅथ्यू चॅप्टर 13 verse 44. सर्गेचें राज म्हळ्यार
शेतान पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरी शेतान पूर्ण दवरले एका दिरव्या बरी म्हणटा जेजू सर्गींचे राज कोण एकल्याक ते मेळटा कोणी एकल्याक ते मेळटा आनी तो परत्यान ते लिपयता ते तो लिपयता उपरांत संतोषान वचून तो आपल्या आस्तबदीक सगळे विकता आनी ते शेत मोलाक घेता आपल्या आस्त बदीक सगळें तो विकून ते शेत मोलाक घेता ते एक वर्तें दिरवें कितें आसा तें ताका जाय आनी तें दिरवें मेळचे खातीर तें जोडचे खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आपल्या आस्त बदीक सगळें विकूंक तो तयार जाता आनी सर्गीचे राज अशें म्हूण येत म्हणून जेजू त्या ओपारीत सांगता उपरांत ताणें आमकां दिली आनी एक ओपार 5:30 वळीत आमी ते वाचता मोतयां सोदून गेल्ल्या त्या सावकाराची ओपार कितें म्हणटा जेजू पळया सर्गेचें राज्य म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी चड मोलाचे एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचे आस्तबदीक सगळें विकून ते मोती तो मोलाक घेता म्हळ्यार म्हाका न्हू मोती सोदून वचो तो सावकार ताणें आशिल्लें ते मोती बऱ्यांतले बरी मोती ताका मेळ्ळे म्हणटा तेंच करता कितें त्या शेतकारान केलें तेंच तो करता आपल्या आस्त बदीक सगळें तो विकूंक तयार जाता आनी ते मोती आपणायचे म्हणून तो मुखार वेता म्हाका न्हू म्हज्या मोतीक एक चिंता पयलें ह्या शेतकारा विशयांत वा ह्या सावकारा विशयांत मात सांगला शिवाय तो शेतकार कोण तो सावकार कोण म्हूण सांगूना ह्या ओपारींत कोण म्हूण ते सांगूना तो व्यक्ती कोण म्हूण आमकां थंयसर सांगूना ताच्या बरी आचे बरी म्हूण एक उल्लेख मात केला तातूंत म्हज्या मतीन सवाल आयलें वो शेतकार कोण आपले सगळे आस्त बदी विकून ते दिरवे आसले ते शेत मोलाक घेवचो शेतकार कोण या आपले आस्त बदी सगळे विकून ते मोती जोडच्या खातीर मुखार सरलो तो सावकार कोण कोण थंयसर नांव दिवना ते नांव दिवना जाल्ल्यान आमचें नांव थंयसर आमी घालूंक आसा जर सर्गीच्या राजा खातीर सक्कड होगडावंक तूं तयार आसाय जाल्यार तुजें नांव तुवें थंयसर घालयेत जर सर्गीच्या राजा खातीर सक्कड होगडावंक तूं तयार नाय तुज्या आस्त बदीक धन दिरवें आनी कितलें सोडूंक तूं तयार नाय ताकाच चिटकून तूं रावताय तर तूं तो शेतकारी जायनाय तो सावकार तूं जायनाय तुजें नांव थंयसर घालूंक जायना तातूंत पवित्र पुस्तक मोगाच्या बाबून आमकां चिंतूंक अवकाश दिता आज त्या शेतकाराच्या त्या जाग्यार म्हजें नांव हांवें घालयत घी हांवें तो शेतकार जावयत घी हांवें तो सावकार जावयत घी जो आपलें आस्त बदी विकून ते मोती जोडच्या खातीर तयार जावचो तो सावकार हांवें जावयत घी हांव जावन आसा गी हे सवाल मोगाच्या बाबडीनो आज आमच्या दोळ्या मुखार आसा एक 55 सोम्यान आमच्या मुखार दवरले जावन आसा जेजूच्या आतां शिकोवणेंत 13 अध्यायांत बसले जाल्यार सर्गींच्या राजा विशयान सबार ओपारीत आनी एका फाटल्यान एक सांगल्यो फाटल्या आयतारा आमी नियाळ केल्यो त्या विशयान आनी आज आमी आयकुची निमाणी ओपारी 2-3 ओपारी थंयसर ताणें सांगल्यात हे निमाणी आनी निमाण ओपारींत तो निजावन एक चॅलेंज म्हणल्यार बरी आमच्या मुखार दवरता तूं तो शेतकार जावंक तयार आसा की सगळे आपले आस्त बदीक विकून सर्गीच्या राजा खातीर जियोवंक तूं तो सावकार जावंक तयार आसा की आसा वा ना ही जाप मोगाच्या भावा भयणीन आमी सोम्याक दिवंक आसा आनी ती जाप आमी दिवच्या पयलीं आमी समजून घेवचें कित्याक सर्गीच्या राजाक आद्यता दिवची सर्गीच्या जानवायक आद्यता दिवची गरजेची म्हणून पळय पुस्तक आमकां सांगता आमी समजून घेवया मोन्य बूक आमी काडया 4 वसवर 5 वळींतल्यान आमी वाचले जाल्यार थंयसर स्पश्ट रितीन देवाचें उतर आमकां सांगता कित्याक आमी सर्गीच्या संगतीक आद्यता दिवंक जाय बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 4 वर्स 5 to 9 जणवाई जोडो समजणी जोडो म्हजी उतरां विसर नाका तांचे तावन पयस सरनाका जानवाय जोडू समजणी जोडो आनी समजून जोडू म्हजी उतरां विसर नाका म्हजी उतरां तूं विसर नाका तांचे तावन पयस सरनाका ताचे तावन तूं पयस सरनाका कित्याक पयस सरनाका जणवाई सडी नाका जानवाय तूं सांडी नाका आनी ती तुका राखतली ती तुका राखतली तिचो मोग कर तिचो मोग कर आनी ती तुका सांबाळटली आनी तुका ती सांबाळटली मुखार जणवाईचे प्रथम तत्व हे जणवाई जोडून घे
तुझी सगळी संपत्ती दिवन समजणी जोडून घे. जन्वायचे प्रथम तत्वच हे जावन आसा म्हणटा जन्वाय तूं जोडून घे सगळी तुजी संपत्ती दिवन समजणी जोडून घे. अशें ते समजणी जन्वाय जोडून जायना सगळी तुजी संपत्ती दिवन तुवें समजणी जोडून घेवंक जाय म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक तिचे मोल ओळखून घे. तिचे मोल तूं वळखून घे आई ती तुका वर्तो करतली. ती तुका वर्तो करतली. तिका वेंग मार. तिका वेंग मार आई ती तुका मान हाडतली. आणि ती तुका मान हाडटली. आणि ती तुझ्या माथ्यार एक सुंदर तुरो घालतली. तुझ्या माथ्यार एक सुंदर तुरो घालतली. एक सोबीत मुकुट ती तुका दितली. आणि सोबीत मुकुट ती तुका दितली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जन्वायचे सर्गीच्या राजाचे ते मोल कितें म्हणून तू समजून घे आणि सगळे त्या खातीर सांडूंक तू तयार आसा म्हणटा देवाचें उतर. तवळ मात्र ती तुका मेळटली नाजाल्यार तुका ती मेळची ना. जाकोबाच्या पत्रांत मोगाच्या भाव भयणीनो सा जाकोब आमकां असल्या सर्गीच्या जन्वाय पासून आमी मागास जाय म्हूण सांगता. आनी ती सर्गीची जन्वाय कसली जावन आसा म्हणून ती वर्णिता. जाकोबाचे पत्र आमी काडला 3 वर्स 17 वळ आमकां सांगता. जेम्स चॅप्टर 3:17. पूर्ण वैरताव लाभता ती जाणवाय पहिल्या सुवातेर नितळ सांगातच समाधानाची. वैरताव लाभता ती जन्वाई नितळ सांगातच समाधानाची बोली भोळी सुदारसून वर्तत असली. सुदारसून वर्तत असली. दयाळेन भरलेली. दयाळ्यान भरलेली. बऱ्या करण्याचे फळ दितली. बऱ्या करण्याचे फळ दितली. आणि पक्षपात आणि कपाटपण नातली. आणि पक्षपात आणि कापटपण नातलेली ती जन्वाय जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. मग आज आमी पळोवंक जाल्यार ह्या संवसारांत चिल्लर कारणा खातीर व्हडली झगडी जावन आसात. विविध पंगडांमध्ये विविध जनांगांमध्ये आज झगडे जावन लढाय जावन मगाचे न्हू कितल्या मापान लोक कश्टून आसा. विशेष स्थितीचे शोशण अनुभव जावन आसा लोकांक. दगदगणीचो अनुभव जावन आसा. कित्याक सर्गीच्या जन्वायाचो तो वर्तो अभाव आसा. आमी सक्कर देवाची भुरगीं आमी एकामेकाक भाव भयणी म्हणलो मोगाचे न्हू ती सर्गीच्या जन्वायचे ते जन्वाय स्विकार करनासतना आज मनीस स्वार्थान हग्यान मसरान जिद्दान बरोवन आपणाचेच जायजे आपणाचेच सांगले जायजे म्हणल्यार त्या घमंडान चिवन मोगाचे न्हू आज संवसारांत आमी खरी एक कडेन पळयता एकल्यान आनेकल्याक नाश करचे विशयान असले संगती वाडोवन आसात. कित्याक मनीस सर्गीच्या त्या जन्वाय जेना संवसाराच्या सत्तेक मनीस लाभदोन शिवून आसा. आनी ह्या खातीर आज देवाचें उतर मोगाचें आमकां चिंतून पळोवंक एक अवकाश येता. ही सर्गींची जन्वाय कसली जावन आसा खंय सर्ती आसा. आमी कुरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र काडलें जाल्यार पयलो अवस्वर 20 आनी 34 वळ आमकां सांगता. 1 Corinthians chapter 1:24. तरी पूण देवान आपयल्यांक जुदेवान तर तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जणवाय. क्रिस्तस देवाची सकत आणि देवाची जन्वाय जावन आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. जन्वाय म्हणल्यार मोगाच्या बाबने एक चिंता आपणय ते एका अर्ज जावन आसा म्हणल्यार चिंता मनशाच्या कातराचे पूण मोगाच्या भावनांक असर पवित्र पुस्तक आमकां स्वस्त सांगता जेजू क्रिस्तस देवाची ती सकत जेजू क्रिस्तस देवाची ती जन्वाय. आणि त्या देखून मोगाच्या भावने तुवें आनी हांवें ह्या संवसारांत सदांच सोदीत आसलें ते वर्तें दिर्वें ती जन्वाय जावन आसा. स्वामी जेजू क्रिस्त तेच आमचें दिर्वें जावन आसा ह्या संवसारांत. कितलेशे फावटी आमी तें गायलां गीत जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूंच एकलो म्हाका सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. संवसारान म्हाका कांयच नाका तूंच एकलो सोम्या दिर्वे म्हाका तुझ्या मोगाक हांव आशेता. सोम्या जेजूक मोगाच्या बाबडीनो आज आमच्या जिविताचे दिर्वे जावन
आमी स्वीकार करूंक देवाची उतर आमकां उलो दिता आनी ते दाळा मोगाचे न्हू कितें आमच्या जिवितांत घडटा म्हणून आयच्या दुसरो आस्पाद आमी आयकलें सा पावलान रोमाकारांक बरयलें पत्र खरेंच स्वामी जेजू आमच्या जिविताचें दिर्वें जाता आसतना कितें आमच्या जिवितांत जाता रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 वसोर 20 आनी 8 बोर्ड ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सोर संगती देव तांच्या बऱ्या पडशें करता म्हूण आमी जाणाव मोगाच्या बाबरीनो सोमी आमच्या जिविताचे दिर्वे जाता आसतना खरेंच सोम्याच्या त्या मोगांत आमी थंय रावता आनी तवळ हर एक संगत आमच्या जिविताची ती आमच्या बोऱ्याक देव करूंक शकता म्हणलें सत आमी समजून त्या सता प्रमाणे आमी जिवंक शकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या बाबरीनो सभा संगती आमच्या जिवितांत घडलेले ते आमी चिंता कित्याक म्हज्या जिवितांत देव अशें करूंक सोडता कित्याक म्हाका जिवितांत परत्यान परत्यान पिडा अनवरां दगदवणी बनपास म्हज्या जिवितांत अडचणी कित्याक परत्यान परतून येता ही सवालां मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत सभार पिडूं येता ते पूण जेजू आमच्या जिविताचे दिर्वे जाता आसतना ह्या सवालांक थंयसर जाप मेळटा की हर एक संगत आमच्या जिवितांत देव बऱ्याक पडाशें करूंक शकता कित्याक तोच आमचो देवस आमचो आधार ताचे विना आमकां जीव ना ताचे विना आमकां जिवीत ना म्हणलें सत आमी वळखून घेता आनी देवा तें आमी सदांच होंदोवन भवार्थान जिवंक शकता आनी तेच मोगाचें आपोवन आमकां आज सोम्यान दिल्लें जावन आसा तरी गडीपोर आमचे दोळे आमी दांपया आज सोमी म्हज्या जिविताचे दिर्वेस लागीं आज खंयच्या संगतीक म्हज्या जिवितांत हांव आद्यता दिवन आसा ते मोलादीक मोती तिर्वे म्हज्या जिविताचे कितें जावन आसा सोम्यान आमकां आज चिंतून पळोवंक एक अवकाश दिला आमकां समी सोम्या मुखार दवरया जर सोम्याक आमच्या जिविताचे दिर्वे जावन आमी जिवच्या सुकोन पडल्या हांव तरी ह्या वेळी बोक्सांनी मागया आमी करची ते हर एक विसवून आमच्या जिवितांत सोम्याक मानूंक तसली ती करच्याक सर्गींच्या जन्वायेन आमच्या जिविताची मेठा आमी काडच्याक ह्या वेळी सोम्याची कृपा आमी प्रत्येक तरान मागया महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वथा आमेन उभी रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी आता आमी करया सत्मंता देवाक सर्वत्र बापाक सर्गांनी विचार असणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भिसमवलो अवतार बरेता जल्मालो पोंस पिलाता काल तणे सोसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आणि ताका आनीक पेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार सोडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन सर्गीच्या आमच्या बोमोगाळ बापा आमी तुजी भुरगीं जावन आसाव आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक कितें सक्कड गरजेचें तें तूं जाणाय बापा आमी तुजे लागीं मागता आसतना आमी मागिल्ल्याच्या की वर्ते मापान तुजी आशिर्वादान तेणी तूं दिताय म्हूण भवार्थान बरवशान आज आमची सर मागणी आनी ते सवा बापा आमी तुज्या मुखार दवरता सर्गीच्या बापा पवित्र सभा सोलोन वरच्या आमच्या पापा साहेबान बिस्पांनी याजकांनी सर धार्मीक भावा भयणींनी मागण्या मरिफा तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक जेजू म्हणल्या दिर्व्याची खरी जाणवाय दिवंक तांकां सक्तीवन कर म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक हेवकरिस्ताच्या मेजा बवरे हजर जालेल्या आमी हर एकल्यान जेजून दिल्लो वापारी समजून
सर्गींच्या राजा विशीं समजणी जडोवंक आनी जेजूस सर्गींचें दिर्वें म्हूण वळखोंक जाय असची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भोवमगाळ बापा, आज आमी तुज्या मुखार दवरली सगळी आमची प्रार्थना तूं मानून घे आनी आम्हा समेस्तांक तुज्या कृपेन तूं चलोवन व्हर. आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत सर्गींची जन्मां आमी जोडून तुज्या पुता जेजू थंय एकवटान आमी रावच्याक गरज असलो आधार आमकां तूं लाभय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोलादीक दिर्वे भांगार रुपे ना सोम्या मोचे लागी जीवन मोचे देणे तुझे अर्पिता घे धनिया. मोलादीक दिर्वे भांगार रुपे ना सोम्या मोचे लागी जीवन मोचे देणे तुझे अर्पिता घे धनिया. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी पेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर त्या सवानी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदाद बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका ओपतांव. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्पोरा थंय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितिसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्या सो रचलोय आनी अख्ख्या विची संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या जन्माची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाकाणू तुज्या रचनेचो तुवें मनशा कारभारी नेमलोय. देखून सर्गांनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण मागता हांव कुंवार मरिया देवाची माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सोर कडेन तुका मानवल्यान विशेष करून आमचो घडणार आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेर्सेसुरीचे मार्तीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत्र एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतल्यान वरांतली खंत बेजारांतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सौर सक्तेंतले संदर्भांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशान अत्रेक तेलाक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या
पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जे थाय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो. माया मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर कुर्सार मरून पुनः जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो. हेच देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फवरना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. येमूच्या काळजां येमूच्या काळजां जेजू सोडवोंदारा. येमूच्या काळजां आनी बेडार थंयसर कर जेजू सोडवोंदारा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कष्ट मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. सरपोत वेदार देव पाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे बोट उपकार. पान 217 F2. Vem somia, tuzo spiritão beta. Gata somia, tu Jesus ai hau mata. Vem somia, tuzo spiritão beta. Gata somia, tu Jesus ai hau mata. Tuच मोजो धीर आधार. तुच मोजो सांभाळणार. मोजो बोणास्रो तुमच मोजो परवोचो. वयता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता सोमिया तुजी ससाय हांव म्हाका. मोगाळ पुत्रा सवय आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगेबोन कुर्साचे गुरुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतल्यान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Like an